नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गावसाचो येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. 70th पालसणाक वचून हुवाराचे प्रकार 2009तले काणकोण हुवारा भशेनूच फुडें घडूं येता. तज्ञांची शिडकावणी, प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची दखल, सरकारी टिमीचे सायट इन्स्पेक्शन. आपाचो आदलो संयोजक एल्विस गोम्स काँग्रेसींत. एल्विस म्हणटा बीजेपीक हारोवंक गोंय साल्वार करूंक काँग्रेसूच विचार करून एंट्री. आदी काँग्रेसी आड उलयिल्लो ते सारकेंच. धावी 12वी परीक्षेचो पॅटर्न बदललो. आता निमाणी एक न्ही 2 परीक्षा. कोविड आसलो तरी परीक्षा जातल्योच. ऑनलायन काय ऑफलायन ते परिस्थिती प्रमाण. पत्रादेवी चेक नाक्यावेल्यान गोंयांत फ्लो वाडलो. ट्युरिस्ट देमायज ऑन द स्पॉट एंटीजन टेस्ट. ट्युरिस्टांची गर्दी. पॉझिटिव्ह मेळनात. टॉयलेटींची ना वेवस्था. थळाव्यांक उपद्रव. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बीजेपी बायला मोर्चाच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्यो एकार एक गोंय भेटी भोवड्यो. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत बायला मतदार 52%, दादले 48%. आणि खेलरत्न पुरस्कारांतल्यान राजीव गांधीचें नाव काडले उपरांत कर्नाटक बीजेपीचो बाण इंदिरा कॅन्टीन स्किमीचेर. गोंयचो बीजेपी प्रभारी सी.टी. रवीच्या ट्विटान बोवाळ. सत्तरींत साठऱ्या पालसणां कोसळून हुवार मारला. तो 2009तल्या काणकोणा भशेनूच. एनआयओचो आदलो संचालक दोतोर शेटये प्रुडंटा कडेन उलयलो. काणकोण हुवाराचो ताणें अभ्यास केल्लो. सैमीक बदल वाडट्या पावसान फुडें अशें घडूं येता म्हूण डॉक्टर शेटयेची शिटकावणी. प्रुडंटाच्या रिपोर्टाची दखल घेवन जिल्लोधिकारी, मामलेदार, शेतकी, WRD ऑफिसर साठऱ्या पावले. सत्तरीत आयिल्लो हुवार आनी ताचे फाटली कारणां प्रुडंटान दोंगरांनी दोंगर फुटीचे सुवातींनी वचून उस्तिली. सत्तरीत झरम्या, करमय अशे 4-5 हेर कडेन साठऱ्या भशेनूच पालसणां कोसळ्ळ्या आनी उपरांत हुवार मारला. 12 वर्सां फाटीं काणकोणा असोच प्रकार घडिल्लो आनी गालजीबाग तळपण न्हंयक हुवार मारिल्लो. एनआयओचो तेन्नाचो संचालक डॉक्टर सतीश शेटेन तेन्ना ताचो अभ्यास केल्लो. सत्तरीतलो प्रकार ताका तसोच दिसता. सिमिलर आसूं शकता, सिमिलर कारणां वा सिमिलर गजाल घडल्या म्हणून, जशी काणकोण घडली तशी हांगासर घडल्या म्हणून पळोवपाक तरी तशें काय दिसता. आतां पळय, हें सगळें वेस्टर्न घाट्स म्हणजे सह्याद्री च्या स्लोपांचेर जालां. काणकोणचोय स्लोप आनीक सत्तरीचोय स्लोप. जी पळय सेटअप आसा इट इज व्हेरी सिमिलर. even then if there is a concentrated fall of rainfall, आमी थंय पळय काणकोण जेन्ना जाल्लें, then we had looked at images. It looked like that particular episode happened because of something like a 7-hour continuous precipitation for over a region that was covered by Talpan, Galchibag, ह्यो rivers, जंय पळय उगम जाता तांचो थंय. So if it can happen at Kankon, it can happen at any location on the west coast of India, which is one of the highest precipitating regions of the country. I mean, not just the country, even elsewhere our precipitation is high. It is not surprising that it happened. These events have happened in the past. In the past we could probably ignore them, but now because there is pressure on land, there is population increase, we have to be more careful. We have to be more aware that such things happen. असल्यो सैमीक घडणुको खंय मनीस आडावंक शकना, मात तातूंतल्यान सेफ रावंक प्लॅनिंग जाय. Incidents of this kind could happen more frequently in the future, and that is what people who have been studying this
have been warning us that these kind of the frequency of such events will go up as climate change keeps setting in. Mudslides can't be, they occur on a scale which is so large that human intervention will not be possible to prevent them. A better approach is to be prepared for them and make sure that you don't construct in places which are vulnerable to such episodes. You don't disturb drainage channels which exist in that region, the natural channels which have existed. In Kerala, there was a lot of construction on the slopes. So when the slope became unstable because of very high moisture content, it took along whatever construction which existed on it, and it made the problem much worse than what it would have been otherwise. So I think anybody who invests in construction on such slopes should pay attention to what the regulations are, maybe become a little more cautious than what the regulations say, because not all our regulations might have taken into account possibility of extreme events. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत उत्तर गोंयचो जिल्लोधिकारी अजित रॉय, उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार, शेतकी अधिकारी, WRD आनी राना खात्याचे अधिकारी साटरे आनी करमय लँडस्लायडाचे इन्स्पेक्शनाक पावले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आपाचो आदलो संयोजक एल्विस गॉम्सान काँग्रेसींत एंट्री मारली. बीजेपीक हारोवंक गोंय साल्वार करूंक काँग्रेसूच योग्य पक्ष. आपणे राती भितर उडी मारूंक ना, विचार करूंक वेळ घेतला म्हूण एल्विसाचें रजाव. एल्विसाच्या एंट्री वेळार युरी आलेमांगूय आशिल्लो. काँग्रेसी आड आपणें जें कितें उलयिल्लें तें त्या वेळार बरोबरूच आशिल्लें. उपरांत 10 जाण बीजेपींत गेले. एल्विस उलयलो. It cannot help the state of Goa. If Goa is to be put first, a solid party is required, and that is the reason I have come in the Congress, because Congressan जर आसत जाल्यार सगळ्यांची रीच आसा सारके पेडणे टू काणकोण, आणि we can actually do something better. हांवें एक पक्ष सोडलो जाल्यार आज म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 8-9 म्हयने जातले. हांव त्या पक्षांतल्यान अशी उडी मारून दुसऱ्या पक्षान येवंक ना. हांवें टायम घेतलो. जायत्या जाणांक प्रश्न आयलो आसतलो हांवें काँग्रेसीक क्रिटिसायज केल्लें म्हणून. आय स्टँड बाय एवरी वर्ड दॅट आय सेड अगेन्स्ट एनीबडी दॅट टायम. कित्याक आय हॅव स्पोकन ऑन द बेजीस ऑफ फॅक्ट्स. फॅक्ट्स म्हणल्यार कितें? डिफेक्शन जावंक ना? डिफेक्शन जाल्लें आसा. हाजे पयलीं डिफेक्शनां जाल्लीं आसा, आनी हेजे लास्ट जे डिफेक्शन जाल्ले 10 जाणांचे, तातूंत गोंयकारांच्या फाटीक सुरी घातल्या सारकें जाल्लें. हांवूय गोंयकार, हांव मागीर खंयच्याय पक्षान आसूं, ही भावना गोंयकारांची आमी व्यक्त केल्ली तेन्ना. गिरीशाचो आम आदमी पार्टीचेर फोग. बीजेपी व्हरूंक खंय काँग्रेसूच पर्याय. येता त्या 20-25 दिसांक खुबशे लिडर्स आम आदमी पार्टीचे जॉईन जातले, आनी त्या भायर इतर पक्षाचे खुबशे बाकीचे खूब लिडर्स ह्या पक्षांक जॉईन जावपाचे आसा. आमी अजुनूय अपील करतात, जे कोण चुकोन रॉंग हें जावन आम आदमी पार्टी जावं बाकी पक्षा कडेन गेल्ले आसात, तांकां सगळ्यांक काँग्रेसच्या अजेंड्या खातीर येवपाची गरज आसा. ज्या कारणान आमचो उद्देश जो आसा, जो गोंयांत लोकांक जे जाय की बीजेपी गोंयच्यान पयस करपाक जाय, तो जो लोकांचो हावेस आसा तो पुरो करपाक सगळ्यांक बरें जातलें. बीजेपी वाले काँग्रेस फुडाऱ्यांचे नांव पेड्यार करूंक खंय नाका जाल्ली कारस्थानां करतात. बीजेपीन तेंचे कोणाकूय यूज करूं. अमेरिकेंतल्यान आनीक ऑडियो व्हिडिओ हेजे मुखार येतले, आनीकूय बी येवपा आसतले. आतां प्रेसिडेंटशिपीचो जो इशू आसा तो जायसर चड येतले. इलेक्शन मेरेन सुद्दां हें चालूच उरतलें. वेळीचें प्रकरण पळयल्यार कोण तरी आपली तिकेट वता म्हूण खंय भिला. दिगंबर कामतीचो तर्क. आतां कोणाक वायट दिसता ताका उपाय ना, पूण एक गजाल खरी, ज्या गेल्लो पयरचो इन्सिडेंट जाला तो तुमच्या लक्षांत आयलो आसतलो. पीपल आर वायींग फॉर काँग्रेस तिकेट. तातूंतल्यान कन्क्लुजन जर काडटलो जाल्यार समबडी इज फिलींग थ्रेटन्ड. आपली काँग्रेसची तिकेट वता काय कितें? दीस इज द प्रॉब्लेम. जोकीचो पूत युरी आलेमांव कुंकळे वावुरता. एल्विसाच्या एंट्रीक युरी आशिल्लो. तो एल्विसाक आपली हरकत आसा म्हणिना. All of us felt that BJP we should oust them. BJP is the enemy.
So, as party president has said that everyone welcoming in the party, I will be the first one to welcome them at the door, because I have taken it quite positively, and Congress should reach, as per our surveys, about 25-26 seats we are winning. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. कोविडाच्या अणभवांतल्यान गोवा बोर्डान 10वी-12वेचे परीक्षेचो पॅटर्नूच बदलला. आता बोर्डाक एकूच निमाणी परीक्षा न्ही, 2 परीक्षा आसतल्यो. कोविड उरलो तरी परीक्षा दिवचीच पडटली. स्कूल मार्कांचेर आदारून पास करपाची पद्दत आसची ना. बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटये प्रुडंटा कडेन उलयलो. परीक्षा ऑनलायन आसतली काय ऑफलायन तें परीक्षे वेळार परिस्थिती पळोवन थारतलें. गोवा बोर्डाचे पॉलिसी प्रमाण अंदूचे शिक्षणीक वर्सा 2 टर्मा प्रमाण अभ्यासक्रमाचे 2 भाग केल्यात. बोर्ड पेपर सेट करतलो आनी हायस्कुला हायर सेकंडरीक धाडटलो. किंवा SSC एग्जाम किंवा 12वी एग्जाम आसतली तांच्या खातीर सबंद वर्साचो जो सिलेबस जो आसा न्ही तो 2 टर्मिनलांत डिवायड केल्लो आसा. म्हणजे एक टर्मिनल जी आसा ती नोव्हेंबर-डिसेंबराक एंड जातली आनी दुसरी आसा ती मार्च-एप्रिलाक जातली. म्हणजे जो पोर्शन जो आसा न्ही तो 50% पोर्शन फर्स्ट टर्माक आनी दुसरो 50% पोर्शन सेकंड टर्माक बोर्ड पेपर धाडटलो किंवा बोर्ड पेपर दितलो. दोन्ही टर्मिनल 1 आनी टर्मिनल 2. 40 मार्काचो पयलो टर्मिनल 1 पेपर आसतलो. मल्टिपल चॉयस क्वेश्चन्स म्हणजे 40 क्वेश्चन्स हे ताका अल्टरनेटीव दिले वतले आनी टर्मिनल 2 आसा तातूंत मागीर 1 मार्काचे 2 मार्काचे 3 मार्काचे अशे क्वेश्चन्स आसतले. सो आनी मागीर दोगांयचो मार्क्स ॲड करून जो ठरता तो हे आसतलो फायनल रिजल्ट आसतलो आनी तातूंत मागीर ते भुरग्याक ते कमीत कमी 33% हे बसोंक जाय. म्हणजे पासिंग स्कीम बाकीची आमची सेम आसा. परिस्थिती कितें आसली तरी परीक्षा जातल्योच. ऑनलायन काय ऑफलायन ते परीक्षे वेळार परिस्थिती पळोवन थारयतले. शाळा जर डिसेंबर म्हणजे टर्मिनल 1 जर सुरू जावं ना जाल्यार बोर्ड पेपर तांच्या स्कुलांनी दितलो आनी स्कुलांनी मागीर तो पेपर तांकां घरा कडल्यान आन्सर करूं न्ही अशें आसतलें. जर सपोज सेकंड टर्माकय तशेंच उरलें परिस्थिती म्हणजे शाळा सपोज सुरू जावं ना जाल्यार सेकंड टर्माचो पेपर सुद्दां बोर्ड शाळांनी दितलो आनी शाळांनी मागीर ती ऑनलायन पद्दतीन ती एग्जाम घेवप. आनी जर सपोज शाळा जर सपोज सुरू जाली फर्स्ट टर्माक जाल्यार मागीर ज्या नॉर्मल पद्दतीन आमी जशी एग्जामिनेशन सेंटर्स घेतात त्या पद्दतीन ती जातली. त्या पद्दतीन ती एग्जाम जातली आनी मागीर जंय आमी बोर्ड तांकां घरा कडेन परीक्षा आन्सर करपाक दितात त्या वेळाचे थोडे मार्क्स हे प्रपोर्शनेटली कमी जातले. बोर्ड एक्च्युअल जी सेंटराचेर जे एग्जाम घेतात ताजे मार्क्स आमी सुबेज दितले. तो फॉर्मुला मागीर मध्यंतरी आमी काडटले ताजेर आनी अशें म्हणजे खंयच्याच परिस्थितींत तांकां बोर्डाची परीक्षा ही आसतली म्हणजे आसतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. पत्रादेवी नाक्यावेल्यान दिसाक हजारभर लोक गोंयांत येतात. ट्युरिस्ट चड. नाक्यार ऑन द स्पॉट एंटिजन टेस्टीची वेवस्था आसा. एका बुथार 250, दुसऱ्या बुथार 270 रुपया. ट्युरिस्ट फ्लो वाडलो मात एकलोय पॉझिटिव्ह कसो मेळना काय म्हूण प्रस्न. ट्युरिस्टांक थंय टॉयलेटीची वेवस्था ना. ते लोकांच्या घरांनी पावतात. सरकारान खंय टॉयलेटीची वेवस्था करची. पत्रादेवी चॅकपोस्टा वेल्यान गोंयांत येतल्यांचो आंकडो वाडपाक लागला. ऑन द स्पॉट एंटिजन टेस्ट करूंक थंय दुसरें बूथ सुरू. दोन्ही वेगवेगळ्या हॉस्पिटलांचे. एका बुथार 250 रुपया, दुसऱ्या बुथार 270. सो कितें करता इफ सपोज जर कोणें पॉझिटिव्ह मेळ्ळो पेशंट जाल्यार आमी तांकां मॅजिस्ट्रेटा कडेन हँड ओवर करता. मॅजिस्ट्रेट आसा हांगासर सो तांकां तेंचे कडेन दिता नाल्यार पुलिसां कडेन. सो मागीर ते फुडले डिसिजन कितें प्रोसेस आसा तो ते करता. हे आमचे आरोग्य पॅथॉलॉजी सेंटर. सो हे विक्टलाचे म्हटल्यार आमी पयलीं आसले 1 म्हयनो जाल्लो आमकां हांगासर. सो तेंच्यांनी आनी 1 म्हयन्या उपरांत तेंच्यांनी हे दुसरे घातले. बोर्ड कित्याक लागना तुमच्या हॉस्पिटलाचो? हांगासर बोर्ड म्हटल्यार एक्झॅक्टली बोर्ड आसलो आमचो तो हें जालो पावसान हें जालो सो हें जालो तो. सो तेंच्यांनी ते हायलायट केलें म्हणजे कितले म्हणले 270 आणि हांगा 250. ते तेंची रेट आहा 250. कशें कितें डिफरंट कितें? डिफरंट आमचो जो कॉस्ट आहा पळय एज पर दॅट आमची प्रायस आहा आनी तेंची आहा तेंच्यांनी तेंचो कॉस्ट आहा पळय तो ते प्रायस आहा. म्हटल्यार तेंचे किट बी आहा ते यूज करतात ते सेपरेट आहा. आमचे किट बी यूज करतात सेपरेट आहा. यहाँ जो टेस्टिंग करते हैं ना तो कितना चार्जेस लेते हैं आप? 250 पर पर्सन. और उधर बाजू में जो है वो 270 लेते हैं. क्यों?
वो तो उन लोगों को ही पता होगा 270 क्यों और हमारा 250। पर आप अलग अलग क्यों मैम इधर? एक ही नहीं, एक हॉस्पिटल का नहीं है ना, ये तो विक्टर हॉस्पिटल का है और तो आरोग्य, दो अलग अलग हॉस्पिटल का है, इसलिए अलग अलग है। नवो बूथ सुरू जायत सावन एकलोय पॉझिटिव्ह ना, सगळेच निगेटिव्ह। उनमें से सभी जन नेगेटिव कैसे मिलते हैं मैम? नेगेटिव रिपोर्ट हम उनके कलेक्ट करते हैं, हो जाता है नेगेटिव, तो ऐसा नहीं ऐसे, लेकिन हमारा 1 अगस्त से शुरू हुआ यहाँ पर, तो तभी से सब नेगेटिव ही आता है, पॉजिटिव अभी तक एक भी नहीं आया। एक भी नहीं आया? नहीं, हम किट से टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो नेगेटिव, लेकिन हम पहले दिन से नेगेटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आया अभी तक। पॉजिटिव अभी तक नहीं आया। ट्युरिस्टांची चेक नाक्यार गर्दी पडटा, मात टॉयलेटीची व्यवस्था ना, गांवच्या लोकांक उपद्रव। या RTO चेकपोस्टाचेर बसेच्या बसी लोक भरून येतात, त्याशिवाय 4 व्हीलरीन येतात, पण हांगा जे चेकिंग चलता हे रियली चेकिंग चलता की बसचे ते हे करतात की सोपस्कार पुरे करतात, कारण असे हजारांनी लोक येतात, 500-500 हजार लोक दिसाक येतात, तेतून एकही पॉझिटिव्ह मेळना ही दुर्दैवाची बाब आसा। मेळा नाही अशी माझी इच्छा आसा, पण खरीच ती सारकी टेस्ट करून तेतून जर आसात जाल्यार ते पॉझिटिव्ह तेंच्यांनी दाखोवपाची गरज आसा, ना जाल्यार गोंयाक संपूर्ण पॉझिटिव्हाचो धक्को बसतलो अशें म्हजें मत आसा। त्या शिवाय हांगा जे टुरिस्ट येतात ते टुरिस्टांची सोय कसलीच ना हांगा संडासाची, त्या दिसा ते आमच्या घरा कडेन येयले आनी म्हाका पे करून संडास दी म्हणून सांगताले। हांव सांगलां आमचो संडास ना म्हणटरी गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता हेंची संडासाची सोय करपाची, आनी आसा जाल्यार टॉयलेट तांकां यूज करपाक हेंच्यांनी दिवपाचें, हांगा कोण ऑफिसर आसा तेंच्यांनी। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी। कर्नाटकातल्या इंदिरा कॅन्टीन स्किमीचें नांव बदलूंक बीजेपीन इश्यू केला। गोंयचो बीजेपी प्रभारी CT रवीन बोमाय सरकाराक अपील केल्ल्यान वाद। इंदिरा कॅन्टीन काँग्रेसीच्या सरकारान 2017 सुरू केल्ली। कन्नडिगांक खाणा जेवणा कडेन इंदिराच्या एमर्जन्सीचो यादी कित्याक काय म्हूण रवीचो ट्वीट। मोदी सरकारान खेल रत्न पुरस्कारांतल्यान राजीव गांधीचें नांव काडलां। आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया। नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत। फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा। चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात। विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बीजेपी बायलां मोर्चाच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांच्यो एकार एक गोंय भेटी भोंवड्यो। राष्ट्रीय सरचिटणीस दग्गुबट्टी पुरंदेश्वरी उपरांत मोर्चाच्यो राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन आनी मोर्चाच्यो गोंय प्रभारी सुखप्रीत कौर गोंयांत। पणजे प्रदेश महिला मोर्चाच्या कार्यकारिणीचे बसकेंत वांटेकार जाल्यो। मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत बायलां मतदार 52%, दादले 48%। पंचायती पालिकांनी बायलांक 33% आरक्षण पुरायपणान चालीक। Goa में 33% reservation in Jilla Panchayat, 33% reservations in the Panchayat, and all the Sthanik Swarajya Samstha 33% reservations for the Mahila Morchas. मोदी जी चे सरकार चलता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आमचे सरकार चलता सत्याचे, सातत्याचे आणि विश्वासाचे। जोपर्यंत आम्ही सांगचे ना तोपर्यंत लोकांक कळचे ना, आणि ते आम्ही सांगप
हें चड गरजेचें आसा. महिला मोर्चाच्यो वेगवेगळ्या मळाचेर वेगवेगळे विशय तुमी सातत्यान मांडीत आयिल्ले आसा. गोंयांत पुरुषां पेक्षाय महिला वोटर चड आसात. इट इज एन ही खरी म्हणल्यार मॅडम गोवा में which is then 52% are the female voters, then it is a 48% the male voters are there when we are continuously counts. महिला शक्ती भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान उबे दवरपाची ताकद ही तुमच्या मदीं आसा. चेतना अशी दिली आमकां एक चार्ज केले म्हणपाक शकता हांव की आमी कशे तरेन महिला मोर्चा म्हणून काम करपाक जाय. कशी आमी पार्टीचे सगळे एक्टिविटीज करता आसतना लोकांच्या पर्यंत आमी पावपाक जाय. आणि आता आमी इलेक्शनाक सामोरे वता आसतना एक सक्षम सशक्त असो महिला मोर्चा म्हणून आमी कशी वतली हाजेर ताणें आमकां दोगांयनी गायडन्स दिलें. आणि 2022 आमी खूब व्हडा मेजॉरिटीन BJPची आमची सत्ता परत हाडटली. हातवाडा वाळपय रातयां फ्रिजाक शॉर्ट सर्किट जावन अर्दें घर काबार. अय्याज खान म्हणटा ताच्या फॅमिलीक नव्या फ्रिजाचो फटको. घरा नवो फ्रीज हाडिल्लो. रातयां 1:30 सुमार शॉर्ट सर्किटान उजो. घरांतल्यांक भायर काडटा म्हणसर खंय रुमांतले टेबल मदेर जळून काबार. 1.5 लाखाच्या लुकसाणीचो अदमास. आणि काल सडनली कितें जालें 1:30 सुमार आमची शॉर्ट सर्किट जाली फ्रिजाक आणि फ्रिजाक उजो लागलो. कालच फ्रीज हाडलेलें हांवें. काल संक फ्रीज धाडून दिला आणि 1 वरान ताणें स्टार्ट मार सांगलेलें फ्रीज. तर 1 वरान स्टार्ट मारली. मागीर ताका सडनली उजो लागलो. घराचे हांवें सगळ्यांक भायर काडले आनी फायर ब्रिगेडाक कॉल केले. पुलीस येले, फायर ब्रिगेड येली. म्हाका 1.5 लाख लुकसाण जालो. फ्रीज डायनिंग टेबल गेलो, फ्रीज गेली, सिलींग गेली, सगळे असे बारीक बारीक धरून 1.5 लाखाचे मदेर गेले. सगळे वायरींग आणि मदेर सगळे हे केले. कंपनीन कितें तरी हे करपाचें तें. कालूच फ्रीज हाडला हांवें संक सुमार. 2019 पाळी कोठंबी एके चलयेचेर जाल्ल्या लैंगीक अत्याचाराच्या केशींत सरकारी यंत्रणेक धरून पीडित चली आनी ते फामिलीक पिट्टात. बायलांच्या सादाचो आरोप. कागाळ करूंक गेल्ली तेन्ना फाटल्यान तांचें घर खंय कोणे तरी मोडलें. डिझास्टर मॅनेजमेंट कायदो वापरून तांकां घरा भायरी केली. तो कायदो खंय कोणाचेरूय राग काडूंक वापरूं येता. बायलांचो साथ strongly condemns the hounding of a complainant of sexual harassment from Kothambi village by state authorities for the last 2 years under disaster management. There was a complete breakdown of law and order in 2019 when the girl complained of sexual harassment. A mob came and broke their house, and the girl was not in the house. And when she was coming back, she was beaten murderously, left unconscious on the road, and an ambulance 108 picked her up and took her to GMC. Now, instead of allowing the family, assisting the family to repair the damaged house and stay in the house, the Talati wrote to a Mamladar saying the house is dilapidated. The Mamladar issued an eviction notice to the Chogle row housing colony in which they were staying, and they were forcefully evicted. A posse of police were brought. They were threatened, beaten and arrested and put in jail. Now when they were out on bail, they were put in Walshi Government Primary School. From 4th August till today, they are housed in that old age home. This Disaster Management Act can be used against any citizen. If somebody has some anger against someone, a mob can be instigated to break the house. Then that person's house, then the Talati or Mamladar or whichever authority will say that you are the house is dilapidated, so you have to be evicted. Then they will say that we will rehabilitate you under Disaster Management Act, and then they will confine you in institutions. संजय हरमलकारान सडये शिवोले ताच्या चित्रशाळेंत सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो पुतळो केला. सध्या फिनिशिंग चल्ला. रिनोवेट केल्ले आग्वाद जेलीन प्रदर्शनात दवरपा खातीर सुटके झुजाऱ्यांचे धरून वेगवेगळे पुतळे तयार करपाचें काम थंय चालू आसा.
वेळ उरतालो संजयाच्या मनांत पर्रीकाराचो पुतळो करपाचें आयलें आनी ताणें रोखडेंच कामूय सुरू केलें. जे कलाकार असले तरी त्यांच्या आंगात राजकारण आसा, समाजकारण आसा, सांस्कृतिक क्षेत्रांत त्यांचो वावर आसा. आदले शिवसेनेचे गोवा प्रमुख म्हणून त्यांचे सगळं आमच्या गोंयांत न्हू महाराष्ट्र पासून तांकां न्हू आमच्या भारतभर तांकां वळखतात. एक कलाकार म्हणून तांकां वळखतात. आयज तेंच्यांनी जो मनोहर भाईचो पुतळो केलो ही तांकां प्रेरणा कशी मेळ्ळी हे जाणून घेवया. हे करपाचें कारण म्हणजे म्हाका आग्वाद जेल आसा जी आतां म्युजियमान रुपांतरण करतात थंय सरकाराक काही पुतळे जाय आसले जशे राम मनोहर लोहिया, टी.बी. कुन्नाम, भारत माता, मागीर खूब तेंचो एक टॉर्चर रूम आसा. त्या रुमान कशे पुर्तुगीज टॉर्चर करताले आमच्या क्रांतिकारकांक तशे तांकां पुतळे जाय आसले. मागीर एक हे म्हणून सांकेतीक म्हणून एक पुतळो जाय आसलो तांकां जे एक क्रांतिकारकाचे शहीद जाला तेचे प्रेत आपल्या हातीन उखलून एक दुसरो क्रांतिकारक उबो आसा अशी ती तांकां पुतळे जाय आसले. हे पुतळे आमी गेले आतां 4 म्हयने हांगा काम चालू आसलें आनी जेन्ना मातयेचें काम कंप्लीट जालें आनी म्हाज्या वांगडा म्हाका खूब आनी मदत केली हांगा. एक शिवा केंगळेकर, मागीर तुषार पाटील, म्हाजो भाव महेश हरमलकर, मागीर सचिन मदगे अशे सगळ्यांनी म्हाका हेल्प केली हेका बेजीक कितें कितें जाय तें करपाक बी. तर हे आमी करताले आनी ते करून जाल्या नंतर ते पुतळे करून जाल्या नंतर आमी प्रोसेसाक गेले जेन्ना कास्टिंग करपाक, साचे काडपाक, कास्टिंग करपाक, मागीर ते ओतपाक फायबराचे आनी मागीर ते उबे करून ताका खूब प्रोसेस आसता. हे काम चालू आसलें आनी म्हाजे कडेन मदलो टायम आसलो जेन्ना हांव हांगा येवन बसतालो आनी हे कामाचेर लक्ष दितालो सारकें. तेन्ना हांवें म्हटलें चल मातसो वेळ आसा म्हाजे कडेन तो कित्याक वाया घालोवया. तर म्हाज्या मनान येयलें की चला आमी मनोहर भाईचो एक पुतळो तयार करूया आनी तशा रुपान तो उबो जालो हांगा. आनी प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. जीव्हीके EMRIन आरोग्य खात्याक घेवन पर्रा लोकांक फर्स्ट एड जागृताय प्रशिक्षण शिबीर दवरिल्लें. म्हापशा खोर्ले वीज खात्याचो लो टेन्शन लायनीचो JE सारकें काम करिना म्हण नगरसेवक बोवाळ मारतात. 1975तल्या कूळ मुणकार कायद्या सकयल आशिल्ल्यो पेंडींग केशी क्लियर करच्यो म्हण आमदार रवी मागता. गोंयभरच्यो एक खबरो. We should be knowing what to do. त्या मनशाक त्या हॉस्पिटलात पाव बसून आम्ही आमच्या फॅमिलीक आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या फुडल्यान कोण तो एक्सिडंट जावन पडलेलो आहा तेका खंय आमी साल्वार करूंक जाता. But in that ambulance service, we have different types of ambulances. That Goa is the only state in the country where we have all the ambulances equipped with advanced life support. Session is basically focused on how to save somebody's life, how to help them to go to hospital. In the meantime, what can be done? Risk-free techniques. If you do something, if you want to do something to any patient, it should help them, otherwise it should not harm him. It should not harm any patient. कित्याक आमी प्रत्येक कामाक शटडावन मागता आनी आतां सध्या ऑनलायन क्लासीस सुरू जाल्ल्यो आसा. लोकां भुरग्यांकूय त्रास जाता. प्रत्येक फावटी जेन्ना खोर्लेचो JE आमी म्हणटा खोर्ले एरियेन गावडेचो JE आसा तो म्हाका केन्ना सायडीर दिसना. फाटल्या टायमार जेन्ना शटडावन मागलो तेन्नाय दिसना आनी प्रत्येक मनशाक खंय तो निग्लेक्ट करून उलयता म्हणजे डायरेक्ट तोंडार तेंचे लॉच करप किंवा लोकांक शाणपणां सांगप अशें करता. आतां आमच्या मदीं म्हाज्या वांगडा आसा JE जो आसा तो म्हाका हांगासर आसा सिद्धेश. तो सायडीर म्हाका केन्ना पळोवपाक गेल्यार सिद्धेश म्हाका सायडीर दिसता. तो धांवपळ करून काम घेता पण LT लायनीचेर म्हणटा तो आपूण LT लायन म्हाका प्रत्येक फावटी तो सांगता STचो JE फोन घेतलो आपूण LT लायन. हांवें जेन्ना JEक फोन केलो तेन्ना म्हाका म्हणपाक लागलो गावडे जो आसा तो म्हणपाक लागलो आपूण मार्केटान गेला. आतां कित्याक मार्केटान गेला म्हाका खबर ना. हें म्हाका दिसता तेंच्यांनी मेळोन जर काम केलें जाल्यार कांय प्रॉब्लेम जावचो ना लोकांक. हांव ST पळयता हांवें तेंच्यान फूल म्हापसा हांव पळयता. तूं ह्या साठी येयना तो दिसत ना कारण कितें तो ऑफिसान आसता ऑफिसान आसता येता न्हय. कायदो जो 1975 जाला त्या कायद्यान मुणकार जे आसात जे
जमिनीक रावतात, जावं वाडकाराच्या, जावं कुमदारीच्या, देवस्थानाच्या, जावं तांकां मुनगर कायदे प्रमाणे म्युनिसिपालिटी अधीन असे मुनगर कायदे 200 मीटर ऑर 2 मीटर फ्रॉम द वॉल. म्हणजे घर तर व्हडलें असलें जाल्यार 2 मीटर सायडीच्यान. तेच जर पंचायतीन आसलें 300 मीटर किंवा 5 मीटर आनी येवपा वचपाची वाट तेंची ती कोण ब्लॉक करूंक शकना. बांयची उदकां वचपाची कोण बंद करूंक शकना. म्हणजे हे सगळो कायदो जो आसा जाला तर पंचायतान जवळ 45 वर्सां जाली पूण तेंची आजून तेंचे प्रश्न हे सुटना. तेंकां हे करा हे ऑर्डिनन्स काडा आनी बाबा सगळे रावताले तेन्नाचे तेंकां हे करा म्हणून. पूण तेंचे प्रश्न हे सरकारान बेगीन सोडचे मागीर दुसरे विचार करचे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.